फाटल्या 4 ते 5 दिसांसावन ओमकारान कडशीमापा वाठारांतल्या शेताभाटाची नाशाडी केल्या। रान खाते 24 वरां ह्या ओमकाराचेर नदर दवरून आसा। दिसान दीस वाडपी नासधुसाक लागून थळाव्यांनी ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करपाची मागणी संबंधित खात्या कडेन केल्या। हे केव्हा तुमचे कवाते ओंकारान उडयले? सकाळी रात्री कितल्यांक? जातली आज 11:30 मग तुमका कशें कळ्ळे हे कवात? सकाळी येयला सकाळी येयले तेन्ना उडयले। आणि कोण इल्ले मागीर पळोवपाक? एग्रीकल्चर आपयले उदक सरकार काय नुकसानी बी दितलो हेचो? कित्याक सरकार नुकसानी दिवंक जाय न्हू तुमकां? हे उत्पन्न गेले तुमचे न्हू? आपयले वयर आमये कडेन आसले ते येवन पळोवन गेले। पळून गेले। हो। आणि कोणाची केल्या नुकसानी? आणि ते दीस दोनदा केले, पहिले एकदा येयले आणि काल एकदा येयलो तो। नमस्कार, सध्या आम्ही आसात मोपा या डोंगर वाठारात आणि हांगासर फाटल्या 4 दिसां सावन ओंकार हत्ती येवन व्हडा प्रमाणात नुकसानी करपाचो यत्न सुरू आहा। पूण आमचे वन खात्याचे जे कर्मचारी आसात, अधिकारी आसात, ते 24 तास या ओंकार हत्तीच्या फाटल्यान आसात आणि तांणी चडांत चड हानी करची न्हू म्हणून हांची तळमळ आसता। तांकां तान भुकूय विसरलेल वता। पूण सरकार ह्या ओंकार हत्तीचो कायमस्वरुपी बंदोबस्त कित्याक करिना हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। सरकारान बेगोबेग ह्या हत्तीचो पाठपुरावो करून ताचो कायमस्वरुपी बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या लोकांची आणि शेतकऱ्यांची मागणी आसा। हा निवृत्ती शिरोड।